पारंपारीक कलेक आणि कलेकडेन जोडिल्ल्या दर एका कलाकाराक माची मेळपाक कला आणि संस्कृती खातें आदार दिवपाक पावल मारता। जी लोकसंस्कृताय कला समाजांतल्यान नानपच्छाद जायत चल्ल्या ताका आदार दिवपाच्या भावनेंतल्यान कला आणि संस्कृती खातें मांड येवजण सुरू करपाचे आसात। 10 ते 15 दिसां भितर ही येवजण चालीक लागतले म्हण मंत्री गोविंद गावडेन स्पश्ट केलां। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आय थिंक ह्या 10 ते 15 दिसां भितर नोटिफायड जातली। लास्ट थोडेशें आमी एडिशन करपा खातीर थोडोसो परत बॅक आमी मागिल्ली आसा ती फायल, कित्याक एकदां करता तें फायनल करपाक जाय म्हणून तें मातसो डिले जालो। आय थिंक ह्या 15 ते आनी म्हजो डायरेक्टर मातसो आतां चेंज जाल्लो आसा, नवें एडिशन आमी ऑलरेडी तातूंत केल्लें आसा आनी ह्या 15 दिसां भितर एटलिस्ट बाय एंड ऑफ दीस मंथ कंप्लीट हें जातलें। तातूंत भितर जे आमची पारंपारीक जे आसा तातूंत भितर सगळे तरेचे फोक आर्ट आयले, तातूंत लागणारे जे साहित्य जें आसा किंवा तातूंत जो ट्रेन करना तो ट्रेनर जे आसा, इवन जे पार्टिसिपंट आसले तांकां सुद्दां आमी रेम्युनरेशन दितले, तांकां सुद्दां आमी स्टायफंड दितले आनी गांवां गांवांत वचून इतले वाड्या वाड्याचेर वचून तांकां त्या लोकांनी थंय आमकां बाबा अमक्याचो ट्रेनर नांव सजेस्ट करपाचें सादो बारीकसो आमचो फॉर्म आसतलो, त्या फॉर्मान तांकां भरून आमी तेंचे कडेन आमी आमकां प्रपोजल धाडपाचें। इमिडिएटली वी आर गोइंग टू सँक्शन दॅट। इतलेंच एकूच हेतू आसा की आमचे जो आनी खास करून जे डायिंग आर्ट फॉर्म जे आसा ते खंय तरी परत पुनरुज्जीवीत जावचे, कारण म्हाकाय खबर आसा की आर्थीक परिस्थितीक लागून खुबशे भुरगे थंय वचना, काही ज्यो लोपा पाविल्ली जी कला जी आसा ती खंय तरी ताका उत्तेजन मेळचें म्हणून ही मांड कल्चर म्हणून आमी हाडलें आसा। तातूंत भितर कॉस्ट्युमाचें सुद्दां आमी एड केल्लें आसा आनी हें सगळें जालें नंतर एक वेगळो वायट स्वरुपान सगळे तरेचे एक तेका जिवंतपणां येवपा खातीरूच ते भुरगे आमी ट्रेन करतले, ते ग्रुप्स ट्रेन करतले, तांकां परत आमी एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाचो असो एक मानस आसतलो। सर ग्रुपांक कितें पेमेंट कशें तरेन जातलें? ट्रेनराक दितले, तांकां स्टायफन आसतलो, ते ग्रुपूय ते शिकतात भुरगे आसा पळय न्ही तांकांय स्टायफन आसतलो। वेरएज वी हॅव सजेस्टेड ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज ऑर समथींग पर मंथ पर ट्रेनर आनी 1,500 रुपीज स्टायफन अशे तरेचो आमी केल्लो आसा।